पयल्याच पावसाच्या उदकान नाल्यान उदक शिरकल्ल्यान थंय आशिल्ल्या लोकांच्या घरांनी उदक गेल्लें. लोकांच्या घरांनी उदक गेल्ल्यान बिगर सरकारी संस्थेच्या वांगड्यांनी पालिका आनी जल संसाधन खात्याचेर आरोप केल्ले आनी गोंय सरकारा कडेन जाप मागिल्लो. बिगर सरकारी संस्थेन मिडियाचो उपेग करून फट म्हायती लोकां म्हऱ्यान पावयल्या असो आरोप आतां नगराध्यक्ष आनी पंचायत खात्याचो मंत्री माविन गुदिन्होच्या कार्यालयांतल्या कामगारान केला. थ्रू WRD हो नाला फूल क्लीन जाल्लो आसा. इवन हांव आतां पर्सनली इन्स्पेक्ट केला फूल नाला टील आमचे पै हॉस्पिटल फूल नाला क्लीन आसा. खंयच काम अशें की उरोंक ना, इनकम्प्लीट ना. इवन आमच्या मुन्सिपाल्टीन प्री मन्सून काम केलेलें आसा फूल. आमच्या प्रत्येक कावन्सिलरान आनी 25 कावन्सिलरांनी तें काम कंप्लीट केलेलें आसा. पूण हें फ्लडींग जालां खंय तरी हायटायड जाला आसतलो आनी हांगासर एरिया लो लायींग असल्या कारणान हायटायड आसा आनी जेन्ना हायटायडान उदक वयर येता तेन्ना उदीक वचपाक मातशें डिफिकल्ट जाता. आनी एक म्हटल्यार थंय चोक आसलेलो. एवरी टायम जेन्ना फर्स्ट टायम पावस पडटा तेन्ना चोक हो जाताच, कळ्ळें न्हू. तेच प्रमाणे तो चोक जाल्लो आसा आनी तेणी समज कोणी तो खबर आसलेल्यान आमकां एक फोन केलेलो सुद्दां. म्हाजो स्क्वॉड भोंवता, आमी एक 10 जाणांची टीम काडलेली आहा स्क्वॉड. इवन चोक जाल्यार आमी तो चोक काडटा. इवन तेणी पर्सनली फोन केलेलो जाल्यार तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आसलो. इतलें व्हडलें जावंक पावचें ना आसलेलें. इवन हांव रिक्वेस्ट करता वाडेकारांक नेक्स्ट टायम सुद्दां सपोज अशें कितें जालें जाल्यार एक पर्सनली म्हाका फोन मारचो, कावन्सिलराक फोन नाल्यार मुन्सिपाल्टीन फोन मारचो, नाल्यार मिनिस्टराक फोन मारचो. हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. हितूर व्हडलें कितें घेवन बसपाची गरज ना. हांगा ऑलरेडी डिसिल्टिंग केलेलें आसा आनी प्री मन्सूनय मुन्सिपाल्टीन आपलें काम केलेलें आसा आनी पॅनीक जावपाची वाडेकारांक गरज ना. हेजे फुडें हांव एश्युरन्स करता की हेजे फुडें हें चोक जावचें ना आनी फ्लडींग जावचें ना. The MLA and municipality, we have Raut here, who are collectively working to ensure that the area, all the areas are kept clean and are kept clean. आमकां कोणागेली घर बुडलो नाकाय. आतां जेन्ना बोट्टी येता आनीक पावस पडटा, बोट्टी येता आनी पावस पडटा तेन्ना एक लो लायींग एरिया थिंग उदक भोत्ता, भोन्ना न्हू. दीस इज एवरी इयर स्टोरी. ती कांयच करपाक जायना. दर्याचें उदक हाडपाक शकता बोत्तेचें, वो हें उदक दर्या वयता तें हाडपाक शकता ना शकता. सो आतां तो कोण उलयता, इफ यू हॅज गॉट सम सोल्युशन फॉर दीस आय वूड वेलकम. गिव मी द सोल्युशन आनी आमी तें करया. आमी कोणाचेर कॉन्ट्र ना, कोणाचेर एगेन्स्ट ना. तो तेणें आमचे MLAक मेळचें, वचून चेअरपर्सनाक मेळचें, वो येवन म्हाका देखून मेळ्ळें जाता ऑफिसान आनी आमी हें करून दाखयता. कित्याक वी हॅव डन, आमी आख्खो डेव्हलपमेंट करून दाखयला. एंड वॉट इज दीस फॉर ऑल लास्ट इयर एंड ऑल दीज इयर्स Marvin was spending his own money, personal money, to desilt and to get this thing clean. सत्ताची मशिनरी घालून JCB घालून आमी काडटाले. पूण हे पावटी आमी JCB न्हू, आमी हे पावटी हे फ्रॉम WRD, दॅट इज इरिगेशन डिपार्टमेंट, जें उदकान देंवता तें मशीन हाडून घालून क्लीन केलां.